आयज ऑगस्टाची 3री तारीख आनी आयची सालचेत अपडेट हांव तुमच्या फुड्यान घेवन आयला। बाणालकारांचो एकवट ह्या NGOन गोवा गव्हर्मेंटा लागीं मागलां वेस्टर्न बायपासाक लागून जी NGTन ग्राउंड रियलिटी सर्वे करपाक सांगलेली ती आतां पावसानूच करची म्हूण। रॉयला फेर्नांदीस बाणालेचे एक्टिविस्ट म्हणटा जरी तर ही सर्वे आतां ह्या दिसांनी जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना केलेली जाल्यार ऑथॉरिटीजांक गमतेलें आसलें खरेंच ग्राउंड रियलिटी कितें आसा ती म्हणजे उदक कितले पासून भोंवता आनी खंय पासून पावता ते। रॉयला फेर्नांदीस हो वेस्टर्न बायपासचो इश्यू घेवन NGT कोर्टान गेले आनी त्या उपरांत कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक हे डायरेक्टिव्स दिल्ले वचून ग्राउंड रियलिटी पळोवची म्हूण। तशेंच बाणालकारांची मागणी आसा की हो जो रस्तो उरला 3.5 किलोमीटर फ्रॉम सेरावली टू बेनावली हो रस्तो स्टिल्साचेर करचो म्हणजे एक ब्रिज कशी बांदून करचो म्हूण, पूण न्हय शेतांनी माती घालून जो जशे भाशेन तेणी नुवे नावेली केला तशे भाशेन हो रस्तो करचो न्हय। कित्याक जरी तर हेय जाग्यार तो रस्तो माती घालून केली जाल्यार येता त्या पावसान सालसेत एरियान चड करून बेनावली मडगांव फातोड्डा बुट्टी येवंक शकता। वेर्ना गांवचे तरणाटे फ्रँकी फेर्नांदीस आनी ताच्या इश्टांनी वेर्नाड सावन कांसावली वयता त्या रस्त्यार एक व्हडलो फोंडकुलो पडलेलो, एक ट्रेंच कसो पडलेलो, कित्याक PWDन त्या जाग्यार पायप घातलेले आनी तो रस्तो रिपेर करनासतना तसोच दवरलेलो आनी जायत्या ट्रॅफिकाक त्रास जाताले, लोक त्या फोंडकुलान पडटालो आनी जायते एक्सिडेंट बी जाताले। पूण काल हे भुरगे एकठांय जाले आनी तांणी हो रस्तो रिपेर केलो। हे फोंडकुलांनी तेमी रबर घातले आनी आतां लोकांक त्रास जायनात। जे काम PWDन करपाक जाय आसलें ते तरणाट्यांनी केलें। नीज गोंयकार मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ गोवा हाचो प्रेसिडेंट फुरकान हो आयज भूमिपुत्र बिलाक लागून गोवा गव्हर्मेंटाचेर फूर जालो। गोंय गोंयकारां पासत आसचें आनी न्हय मायल्या पासत अशी ताजी मागणी आसली। आयज ताणें मडगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोवा गव्हर्मेंटाची टिका केली आनी मागला हे बील गव्हर्नरान भायर उडोवचें म्हूण। हे वर्सा मायाचे 10 तारखेर वाडी बेनावली हांगासर एक वेगळीच तरेची चोरी जाली। चोर एका नव्या बंगल्यांत घुसले आनी तांणी बंगल्याची दारां, बाथरूम फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल आयटम्स, स्विच बोर्ड, किचन कॅबिनेट्स, युटेन्सिल्स, क्रॉकरी अश्यो जायत्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो। उपरांत बंगल्याचे ओनर आल्वा रॉड्रिगीस हिणें कोलवा पुलिसीक कागाड केल्ली, पूण आजून पासून कोलवा पुलिसीन कांय एक्शन घेवंक ना म्हूण तिणी आतां सावथ गोवा SP हाका एक लेटर केल्या आनी मागणी केल्या हाचेर इन्क्वायरी करची म्हूण। सिटी एजन्सीज हांणी आयज मारगांव म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलर लागीं मिटींग घेतली आनी तांचे लागीं भासाभास करून कशे भाशेन वेस्ट मॅनेजमेंट बरे भाशेन करूंक येता हें तांकां स्पश्टपणी दाखयलें। तशीच ताणें त्या कावन्सिलरांक आपलो सहकार आनी आदार भासयला बरे भाशेन वेस्ट मॅनेजमेंट करूंक। ही संस्था सद्या पोंडा म्युनिसिपालिटीन असलेच काम करता आनी थंय तांकां बरें यश मेळ्ळां। आतां ते मडगांवचे जे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय पयले ते क्लियर करूंक वावुरतले। मडगांवच्या मार्केटान केमिकल घालून पिकयलेले आंबे आनी तशीच हेर फळां येतात म्हूण लोकांक दुबाव पडला आनी हुस्को जाला। पूण मडगांवच्या मार्केटान फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हाचो ना आत्तो ना पत्तो। ही आसली आयची सालसेताची अपडेट। देव बरें करूं।